Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. फेस्टिवल्स त्याच्या खातीर SOP कितें हे केला फ्रेम पहिले हांव फक्त एकूच सांगतलो आतापर्यंत कोविड चालू आसा आमी जशे कोविडाच्या सेकंड वेव्हन आसले पयलीं आयजूय बी 1.9 to 2 पॉझिटिव्हिटी जी आसा ती राज्यान आसा डेली अजूनय बी एक दोन डेथ जाता आमी सगळ्यांनी प्रिकॉशन्स घेवपाची गरज आसा फुडें येवपी फेस्टिवला खातीर आमी सगळ्यांनी प्रिकॉशन्स घेवपाक जाय स्टेट गव्हर्मेंटा कडल्यान आमी जायती SOP जी आसा लोकां खातीर SOP काडटले आनी ही काडटा आसतना सार्वजनीक गणेशोत्सवाच्या नुसार सगळ्या जाणांक पयलीं तांकांय विश्वासान घेतले आनी तेज्या नुसार SOP फॉलो करतले बट म्हाका दिसता आमी खूब मोठ्या प्रमाणात व्हडल्या प्रमाणात जे आसा पळय हे गर्दी जावचे न्ही अशाच पद्दतीचे उत्सव हे सेलिब्रेट स्कूल ओपनिंगाचेर अजून निर्णय जावंक ना ओके आमचो अजून हांवें जशें म्हटलां की सेकंड डोस टिचरा खातीर आनी बाकीच्या स्टाफा खातीर आमी परमिशन्स मागला ते परमिशन येवन जर तांचो सेकंड डोस कंप्लीट जातलो आनी वील सी म्हणजे केरळ सारकिल्या राज्यांत जे आसा पळय हो थर्ड वेव्हचो केसीस खूब मोठ्या प्रमाणात वाडपाक लागल्या केरळांतल्यान येवपी लोकांक आमी कंपल्सरी RT-PCR म्हटल्या बाकीच्या कडेन जर आमी म्हणटा की जशें कोवीड नेगेटिव्हिटी सर्टिफिकेट चलता खंय कोवीड डबल डोस किंवा कोवीड नेगेटिव्हिटी बाकीची सर्टिफिकेट चलता थंयच्यान RT-PCR कंपल्सरी मजगती मुख्यमंत्र्यान द स्कायलायन मॅगझिनाच्या नव्या एडिशनाचे विमोचन केले. In this edition of the Skyline, featuring the business leaders, the bureaucrats and the professionals from across the world focusing on their struggle, progress stories, insights and ideas during the COVID pandemic. I'm happy to know that the JR Foundation has also conducted the 6th edition of the International ICT 4SD Summit and Award, and which is held during the last 2 days. As you know that ICT, Information and Communication Technology, which is focus area for the GR Foundation too, is an important component and enable for the good governance. ICT is the utmost important, and if we want to achieve the goal of Antoday, the making the benefits for the each and every government scheme to reach the last person in the society, for the ease of doing the business. As the Nitin have told, we are taking the various steps in the industrial sector, in the IT sector, for the ease of doing the business in the state of Goa. The Goa online portal, more than 152 services, which is at present on the online services we are giving for the people of Goa. Today only I have launched the Know Your schemes. There are the different schemes in the state of Goa which will benefit for the youth, for the people of the Goa. So that today only we have launched that. The Know Your scheme. At present, there are more than 20 department schemes we have launched on the Goa online portal so that the people can take the benefits of the scheme. फोंड्या खातीर फायर अँड सर्व्हिसेक नवी गाडी घेतल्या. ताचो पणजे सांतिनेज हेडक्वॉर्टर्सात मुख्यमंत्र्यान फ्लॅग ऑफ केलो. गोंयांतूय केंद्राची आपदा मित्र आनी आपदा सखी स्कीम चालीक. गोंयांतले 400 तरणाट्यांक संद. आपदा मित्र जी स्कीम आहा ते गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम आहा नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट अथॉरिटी and they have upscaled these Apada Mitra scheme for at least 350 districts in the state of in the country, and the government of India has this scheme for 1 lakh community volunteers across India, and for Goa we have for 400 volunteers, in North Goa 200 volunteers, and South Goa 200 volunteers. So these volunteers will be Apada Mitras and Apada Sakhi also, and it will be rolled out at the hands of Honorable CM in the month of September. आम्ही नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट हांच्या बरोबर जो एग्रीमेंट सायन केला फायर सर्विसीस ऑफ द गोवा एंड नॅशनल डिझास्टर मॅनेजमेंट हांच्या मदीं जो एग्रीमेंट सायन जाला फॉर द 400 आपदा सखी आनी आपदा मित्र तांकां ट्रेनिंग दिवपा खातीर जो एग्रीमेंट सायन केला तो तांकां धाडलो वयतलो. आमी फुडल्या म्हयन्यान गोंयांतले 400 व्हॉलंटियर्स म्हणजे आपदा सखी आनी आपदा मित्र म्हण हांकां गोंयांतल्या 12 तालुक्यांतल्यान हे घेतले वयतले. तांकां 15 दिसांची ट्रेनिंग फायर सर्विसीस जिपाड हांच्या वतीन जी 15 दिसांची इन फायर सर्विसीसांची ट्रेनिंग लागता टू गिव द वॉलंटरी सर्विसीस फॉर द पीपल
त्यो ज्यो आसा ती तांकां ट्रेनींग दिले वयतले आनी हे आपदा सखी आनी आपदा मित्र फुडले 3 वर्सां अकॉर्डिंग टू द नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट ते फक्त त्यांचे इन्शुरन्स आनी बाकीचे गजाली ज्यो आसा ह्यो आमकां नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंट हांच्या कडल्यान मेळटल्यो बट तांच्या खातीर ऑनरेरियम दिवपाची तयारी ही गोंय सरकार केले वयतले जेणे करून गोंयांतले तरणाटे जेंकां फायर सर्विसीसान वॉलंटियर म्हणून काम करपाचो इंट्रस्ट आसा हांच्यांनी ह्या ट्रेनींग तेंच्यांनी ह्या जो इंटरव्यू जातलो तितून पार्टिसिपेट जावचें. प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे.